की जेन्ना ही मिरची हार्वेस्ट केल्ली शेतकाराच्या शेतान तेन्ना इट वॉज व्हेरी गुड क्वालिटी एंड फ्रेश चिली. बाय द टायम इट मस्ट हॅव बीन हार्वेस्टेड इन रेन्स, इट मस्ट हॅव बीन पॅक्ड इन रेन्स. सो बाय द टायम इट रीच बेळगांव ती येतनाच थंय रॉटिंग भितर सुरू जाल्लें आसा आनी ते हांगा पावता म्हणसर ते अजून रॉट जावपाक लागले. सो दीस वॉज वॉट वॉज द सिच्युएशन. आणि जो पर्यंत हें सिच्युएशन सुदारपाक ना म्हणजे तेन्नाय आमचे हें डिस्कशन हें जाल्लें की जो पर्यंत हें सिच्युएशन सुदारपाक ना तो पर्यंत मिनिमम 15-20 दीस तरी वतले आनी म्हणजे पावस थांबले उपरांत 15-20 दीस तरी वतले आनी ताचे उपरांत सिच्युएशन इम्प्रूव जातलें. म्हणजे बेळगांव न्ही टोटल साऊथ इंडिया रावता म्हणजे कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तामिळनाड, केरला ह्या सगळ्या बेल्टा भितर इतलो पावस जाल्लो आसा आनी इट रेन हेवीली मुसळधार पावस पडटालो सारको. सो जे क्वॉलिटी कंट्रोल वॉज बियॉन्ड अवर कंट्रोल. बेळगांव त्या सायडीन सुद्दां पावस आशिल्लो. आतां हे सगळे पावसाचो प्रॉब्लेम आसा. तुमकां एक गोश्टीचो अश्युरन्स दिवंक सोदतात की आमी दर 15 दिसांनी आतां बेळगांव मार्केटान विजीट्स करपाक सुरवात केल्यात. ह्या फुडें रेट्स आनी क्वॉलिटी हाजेर मॅक्झिमम लक्ष दिल्लें वतलें. तुमकां एक गोश्ट अश्युरन्स दिता फुडले 4.5 वर्सां भितर ही मोस्ट प्रॉफिटेबल आनी मोस्ट क्वॉलिटी आनी सगळे गोवन लोकांक फायदेशीर जाता अशी ही कॉर्पोरेशन आसा आनी जातलें.